नमस्कार आनी तुमकां सगळ्यांक पेंट ब्रश ह्या कार्यावळीक येवकार। हांव नागेशराव सरदेसाय। आमी आसात हांगा हर्षदास आर्ट गॅलरी हांगा इनर क्वेस्ट हे नांवाचें एग्जिबिशन पळोवपाक। तानाजी शेट आनी सुनील चावडीकर हे दोन तरणाटे कलाकार चित्रकार गोवा कॉलेज ऑफ आर्टांतल्यान पास आवट जावन हें एग्जिबिशन घाल्लें आसा। खूब तेंप ताणें एग्जिबिशनां करूं ना, खूब तेंप ताणें आपलीं चित्रां दाखोवना। ते इन्क्युबेशन स्टेजीर आशिल्ले अशें म्हणूं शकता। आपल्या भितरूच ते काम करताले। तांचें काम सामकें जबरदस्त जातकूच दाखयतले अशे तरेन ते राविल्ले। हें एग्जिबिशन पळोवपाक आमी आयिल्ले आसा। तें एग्जिबिशन पळोवया आनी ताजे उपरांत हांचे कडेन उलोवया। आमचे बरोबर आसा सुनील चावडीकर आनी तानाजी शेट। इनर क्वेस्ट हे नांवाचें एग्जिबिशन ताणें घाल्लें आसा, ते आमचे बरोबर आसा। तुमकां येवकार। म्हाका सांगात, तुमी दोगूय जाणां फायन आर्ट्स गोवा कॉलेज ऑफ आर्टांतल्यान केल्लें आसा, जाल्यार तुमी पेंटिंगान इतले तेंप नाशिल्ले। तुमकां फायन आर्ट्स केल्यार खूब तेंप जालो, जाल्यार अशें कित्याक? सांगप म्हटल्यार म्हाजें हांव कंटिन्युएशन आसा। दो आय हैदराबादान ना, पण सॉरी गोंयान ना, पण हैदराबादान हांवें म्हाजें खुबशें एग्जिबिशन केलां। Till now I had done my 8 group shows, okay, and this is the first time I'm displaying my work in Goa. And yeah, I know actually it's a little bit, it took long time for me to display in Goa, but whatever may be, it's though it's so much time I spent, but late come, it's always better, बेसिकली तूं गोंयान नाशिल्ल्यामुळे तूं गोंयान दाखोवना? हय, कारण I'm busy with my teaching, so I'm a teacher, basically teacher, so I'm not getting much time for my painting, so whatever I'm getting time, so at that time I'm doing my painting, and still I'm continuing. मेन म्हटल्यार गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हितूनसून पास आवट जाल्याच्या नंतर अशें म्हटल्यार एक अशें डिसअपॉयंटमेंट कशें जालें की बाबा थ्रू आर्टान हांव हें लायफ स्पेंड करूंक शकता काय। पण तेच्या नंतर आमचो स्वताचो जो ट्रेडिशनल बिजनेस आसा पॉटरीचो, तो हांवें कंटिन्यू केलो। आर्टान ना अशें आमी म्हणूंक शकना, कित्याक आमी तें पॉटरी एज अ आर्ट आमी तें कंटिन्यू केलें, नॉट इन अ ट्रेडिशनल वे, बट इन अ माय मॉडर्न वे, कळ्ळें। सो तें कंटिन्यू केलें, सो तें आजुनूय म्हाजें कंटिन्यू आसा। आनी पेंटिंगाचें लायकींग म्हाका सदांच आसलेलें। ग्राफिक्स फॉर एग्जाम्पल म्हाका खूब लायक जाता, सो सम ऑफ द माय ड्रॉइंग्स आहा पळय ते तुमकां रिफ्लेक्ट जातले तितूनसून। सो हांव कितें म्हणटा, तें लायकींग आतां इतकें वाडलां की सो आतां तें कंटिन्यू करता हांव तेच्या भितून, सो तशें। तुमी ट्रेडिशनली पॉटर, म्हणजे तुजें हें तूं कला आतां तूं पॉटरी करता, पूण तूं मॉडर्न वेन करता। कशे तरेन तूं करता? कारण इट इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग। तूं ऑलरेडी ट्रेन्ड आर्टिस्ट, एकेडेमिकली ट्रेन्ड आर्टिस्ट, आनी तुमचें ट्रेडिशन हें कशें सांगड घालता, सो दॅट आमच्या लोकांक पळोवणाऱ्यांक समजतलें की कशे तरेन करूं शकता? दृश्टिकोण हा ट्रेडिशनल पॉटरी कडेन पळोवपाचो तो आतां सद्या, म्हणजे हांव एज अ फायन आर्ट्स केल्लो भुरगो, कित्याक आमचे कडेन डिजायन करपाची हें आसता, क्षमता आसता, सो तेज्या प्रमाणें हांवें तें डिजायन करून, हांवें तें मॉडिफाय करून इन माय ओन वे तशें हांवें तें रिप्रेजेंट केल्लेलें आसा। सो आनी ड्रॉइंगाची गरज ही तितूनूय लागता आनी हितूनूय पेंटिंगानूय लागता। ओन्ली थींग मागीर तूं त्या कलर माध्यमान तूं ते डिफरंट मासीस भरून तूं तें तयार करता, सो तशें कंटिन्यू जालें। तूं सुनील म्हणलें की तूं हैदराबादाक गेलो, मागीर हैदराबादाक तुवें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें, आनीक तूं आतां थंयच शिकयता, सो थंयचो एक्सपिरियन्स तुजो म्हाका थोडो सांग। थंयसर म्हटल्यार थंय एक्चुली हैदराबाद एज एन आर्टिस्ट आनी थंय एज अ टीचर, दोनी एक्सपिरियन्स। थंयसर एक्चुली इन हैदराबाद दे हॅव पर्टिक्युलर ट्रेंड ऑफ आर्ट, they follow particular artists, most of the artists, आणि हांगासर गोंयान कितें each and every artist having their individual style, in Goa it's not happening, we are not following particular artists who's basically from Goa, whereas the difference between Hyderabad and Goa, they are
some sort of influences are there from other artists, whereas here like our individual style. Whereas teaching, for teaching, I take international syllabus like IGCSE and IBDP, and I'll teach like mostly like 11th and 12th graders, like mostly higher classes I'm taking. And those are that school is not like like a government school, it's like a private school, but having an international standard. म्हणजे कशा तरेन तें वेगळें आसा गोंयचे शिक्षण पद्दती? Like in Goa especially, this like mostly practical based, whereas like the foreign syllabus like IBDP and all, those are more theory based. Like they have to make investigation research book, like we do like a dissertation and all, and based on the investigation research book they have to develop their studio work, like their paintings. Whereas in Goa and like Goan CBSE board, they mostly concentrate on the practical part, not on the theory. I feel if you want to understand art better, then you require the theory part. Okay, when the theory and practical you know very well, then I personally feel that you can understand art more better. ओके, आता म्हाका सांग, तुजें हें पेंटींग जें आसा तें ह्या हांगा तुवें एग्जिबिशन घाल्लें इनर क्वेस्ट, त्या पेंटिंगा बद्दल थोडें सांग म्हाका. My painting, like it's human emotions actually. I mostly display, means like portray my painting through like in the form of lady. Like lady is one of the beautiful figure creation. हातून लेडी किंवा फिमेल फॉर्म खूब दिसता. Yeah, it's like what I feel like the female is a very good, beautiful creation of the God. And if you want to make like better painting, I feel lady is the best form. If you see the painting like Blue Mask, in this painting I try to show like what we are. Actually, we are not portraying to the other people. We try, by hiding our feels, we try to show we are something good. But inner we are something different. What we are actually, we are not showing to the people because of we are scared. Like if you try to show your own image to the society, then people, you will take it in a different way. Like this person having some negative character. Though by using the mask we are showing like we are something called sophisticated and like good people. तुजे पेंटिंगाचे बद्दल थोडें सांग म्हाका, म्हणजे तुजे पेंटिंगान मुद्दो कितें आसता बेजीक? म्हाज्या पेंटिंग्सान हांव पोर्ट्रे करपाचो प्रयत्न करता. एक मनशाक एक तळमळ आसता पळय भितर. आतां फॉर एग्जाम्पल आमच्या एग्जिबिशनाचें जें नांव आसा इनर क्वेस्ट, कळ्ळें, जी भितरली तळमळ आसा, जे भितरलें दुख्ख आसा, कळ्ळें, मे बी विथ 100 आयज कित्याक म्हाजें जशें दुख्ख आसा तशेंच दुसऱ्यांचें दुख्ख आसा. सो मे बी सगळें पर्सनल पॉयंटासून भितरसून हांव जें युनिवर्सली जें कितें आमचें घडटा, कित्याक लोकांचेंय दुख्ख समटायम्स तें आसूंक शकता. सो तो दुख्ख रिप्रेझेंट करपाचो हांव प्रयत्न करतां. तुज्या हातून खुबशे अशे फॉर्म्स, म्हणजे दोळ्यांचो फॉर्म आसा, बटरफ्लायजाचो फॉर्म आसा, म्हणजे रिपिटेड आसा, अशें कित्याक? ताजो कितें मिनींग आसा काय? बटरफ्लाय एज अ फॉर्म, कित्याक बटरफ्लाय आमी जर कन्सिडर केलें जाल्यार सारकें सेन्सिटीव आसता पळय. कित्याक आमी तें कॅच करूंक गेले जाल्यार तें सगळो तेजो अशें बिखरून पडटा पळय, पिठो जाता आनी पावडर कशी जावन तेजेर पडटा. आनी ह्युमन इमोशन्स आसता पळय ते त्याच प्रकारे आसता, कळ्ळें, की तेका रोखडोच तडा वयता, कळ्ळें. सो तें हँडलींग आसता हे आमच्या सोसायटीन तें जास्त. सो तें रिप्रेझेंट करपाचो हांव प्रयत्न करतां. फॉर्माच्या माध्यम वापरून वेगवेगळे सिंबॉलीक एलिमेंट्स घालून ते दाखोवपाचो यत्न करता. आनी तुजे कलर्सांनी कितें आसा? कारण तुजे कलर्सूय तशें म्हणजे कितें, तुवें खुबशे ब्लॅक एंड व्हायटूय केल्ले आसात चारकोल वापरून. ताजें कितें सिग्निफिकन्स आसा? कारण तुजे सगळ्या हातून कितें तरी सिग्निफिकन्स आसा अशें दिसता म्हणून विचारता. सोबर कलर्स सगळ्या हितून आसा, की कारण तें एज अ मिडियम तें दुख्ख रिप्रेझेंट करपाक तो कलर्स म्हाका हेल्पफूल जाता. सोबर कलर, इट्स नॉट एक्चुली ब्रायट अशे कलर ना, सोबर कलर. सो ते हेल्पफूल जाता म्हाका, तें म्हाजे जे इमोशन्स आहा ते हें करपा खातीर, पोर्ट्रे करपा खातीर. तुमचे दोगूय हांव दोगूय जाणांक विचारता, तुमी खूब तेंप नाशिल्ले आनी आतां तुमी एका मोठ्या हातून आयले हांगा एग्जिबिशन घालून, गोंयांत तरी. भायर दाखयताले किंवा ग्रूप शोवन दाखयताले ही वेगळी गोश्ट. अशें 1 मॅन किंवा 2 मॅन शो अशें करूं नाशिल्लो तुमी, हो केल्लो आसा जो तुमचोच शो. जाल्यार इतले तेंपान तुमकां आयलें हाचेर रिग्रेट जाता काय पयलीं येवपाचें आमी, अशें कितें दिसता? रिग्रेट अशें कांय ना, पण मार्केट वॉज देर आनी लोकांचें एप्रिसिएशनूय खूब वाडत आशिल्लें, त्या खातीर विचारता.
रिग्रेट तशें कांय ना पण एक्चुली आमचें आर्ट अशें स्टॉप जावंक नासलें आमी एक्चुली शो करताले पण ओन्ली थिंग आमी गोंयान करूंक ना आनी आमकां दिसलें की आतां दीस इज द करेक्ट टायम एक्चुली टू शो करपाचो कारण प्रत्येक मनीस जेन्ना आर्टिस्ट जेन्ना एक्झिबिशन करता ताका एक पर्टिक्युलर टायम येता की दिसता की ह्या टायमार आपूण हें केल्यार बरें अशें म्हणून आनी तो आमकां अशें दिसता की दोगांय जाणां की आतां तो टायम येयल्लो आसा की आमी एज अ ग्रूप शो आमी करून करपाक शकता कंटिन्यू तर आसलें मागीर तें माध्यम दुसरें आसूं पेंटिंगाचें हें माध्यम आतां आमी हांगा डिस्प्ले केलां मायट बी आर्ट फिल्डान आमी सदैवच आसले मागीर ते घरा कडेन गणपती करपाचें मुर्ती करपाचें काम आसूं नाजाल्यार आनीक कसलें एनीथींग वीच इज अ कमर्शियल वर्क तशें आसूं पण तें काम करपाची कंटिन्युटी भितून आसलीच सो आनी आमकां ते एक अशी डिझायर जालें की आतां आमी ते वर्क्स डिस्प्ले करचे म्हणून आमी गोंयान हांगासर डिस्प्ले केले सुनील म्हाका तुजे वर्क्सा बद्दल सांग तुजो टॉपीक कसो आसता तूं कशे तरेन विचार करता तुजो प्रोसेस कसो आसता म्हाजें एक्चुली सांगा म्हटल्यार पेंटींग म्हाजें प्रत्येक पेंटींग पळयत जाल्यार हें इंडिविज्युअल फिगर आसता म्हाजें आय एम व्हेरी कम्फर्टेबल म्हणजे सारकें कम्फर्टेबल आहा म्हाका इंडिविज्युअल फिगर घेवन करपाक आनी मोस्टली हांव टेक्स्चर यूज करता कारण एक टेक्स्चर कोटिंग इतलो की इट्स व्हेरी इजी एक्चुली टू बाकीचे कलर घालून ते बॅलन्स करपाक मोस्टली म्हाजी पेंटींग आसता ती थीम एक्चुली आसता एज अ लोनली फिगर आनी लायक इमोशन आसता